नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात प्रकृती विकोप. काळी नेईदेगेच्या कुटुंबाक शाश्वत परिहाराची मागणी. कारवार जिल्ह्यात सध्या मुसळधार पावसान अक्षरशः लोकांक मोठ्या संकटात उडयला. 15 दिवसांच्या सतत मुसळधार पडच्या पावसान 2 दिवस मात्र शांत झालेल्या पावसान परत आपले रूप रुद्र धारण केले. या पावसात कोडसळली बोमनहळ्ळी डॅमाची उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान कालच्यान कदरा डॅमांतल्यान 40,000 क्युसेक्स उदक सोडिल्ल्यान काळी न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या 10-12 गावांतले नागरीक मोठ्या हुस्क्यात आसात. कारण कदरा डॅमाचे उदक केन्ना अकस्मात घरात घुसतले हे कळचे कठीण जाला. हे इतलेच न्ही तर जिल्ह्यात बऱ्याच जाग्यार अशी खूप तरेची या पावसान नुकसान जाल्ली घटना घडलात. या पावसात करावळी भागाच्या सगळ्यात प्रदेशात रस्तो कोसळिल्ली, घरां पडची, झाडमाड पडची खूप घटना घडतेर आसात. राष्ट्रीय महामार्ग 69 होन्नावर सिद्धापूर रस्त्याचेर गिरसप्पा लागीं सोळेमुखी क्रॉसाकडे डोंगर कोसळून होन्नावरच्यान गिरसप्पा मार्गान सिद्धापूर ताळगुप्पेक वयचो मार्ग बंद आसा. माविनगुंडी ग्रामाच्या संचाराक निषेध केला. होन्नावरच्यान सिद्धापूर जोग सागर वयच्या प्रवाशाक कुमटा संतेगुळी मार्गान संचार व्यवस्था केला. होन्नावर गुंडबाळ न्हंयत प्रवाह वाडिल्ल्यान खुबशे गांव जलावरत जाले. बऱ्याच जाणांक सुरक्षीत जाग्यार व्हरना थंय तेमगेली रावची व्यवस्था केला. अशी घटना न्हंय देगेवेले गावांतूच इतलेच न्ही तर जिल्हा केंद्र कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत गेल्या 3 वर्सांच्यान पावसाळ्यात डायलिसीस घटकात उदक बंद पेशंटाक आणि आस्पत्रेच्या कर्मचाऱ्याक त्रास भोगचे पडतात. हेची माहिती आमदार आणि पालकमंत्र्याक दिली तरी काय उपयोग जालो ना. हे उदक भरचे कारण म्हणल्यार आस्पत्रेचे अवैज्ञानिक काम. हिंगा विचारतलो वाली कोड ना काय कितें असो नागरिकालो प्रश्न. सिद्धापूर तालुक्यात तारीसर ग्रामाचो 63 वर्साचो ज्येष्ठ परशुराम कृष्णप्पा हेगडे हे मी पावसात होळ पार करताना व्हांवन वचून मृत जाल्ली घटना घडली. ಈ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ कारवारच्या काळी न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या कोडीबाग ते कदरा दोन्ही बाजूच्या वास्तव्य लोकांक गेल्या 2 दिवसांच्या रात्र दिवस जेविल्या खायल्यात पडना. कारण गेल्या 3-4 वर्सांच्यान कदरा डॅमांतल्यान अचानक उदक सोडून कितलीशी घरां बुडून जमीन दोस्त जाल्ली घटना घडिल्ली उदाहरणां आसात. या वर्साक सुद्धा तशी परिस्थिती जातली म्हण या लोकांक भंय पडला. 16 जुलैक मल्लापूरच्यान हिंदूवाडा हिंगा लता भट हिमगेल्या घरात उदक घुसून घर खाली केले आणि काही घरात उदक घुसच्या मार्गार आसा. केपीसी वतीन स्थानिक ग्रामपंचायत मार्फत रिक्षार उदक सोडतले सतर्क रावा असे कन्नडान प्रचार करतात. ते कोणाक कितें म्हणून कळूं येना. कारण स्थानिक भाषेत कोंकणीत प्रचार केल्यार कितें म्हण कळूंक शकता असो ग्रामस्थालो आरोप. हिंगा बहुसंख्यात लोक म्हटल्यार 100% कोंकणी लोक आसात. मल्लापुरात ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या हिंदूवाडा ग्रामात गेल्या 2-3 वर्सां प्रवाहात खूप घरां पडिल्ली आसात. ते सगळे जाण अजूनही संकटातच आसात. जाल्यार प्रशासनान सरकारी सवलत म्हूण परिहार अजूनही बऱ्याच लोकांक दिवचो बाकी आसा. परिहार दिताना सुद्धा राजकीय जाता हे स्पष्ट दिसून येता असो सार्वजनिकान आरोप केला. आता शांदो घेऊन बुडिल्ल्या घराचे परीक्षण करून गेले पण उदक जास्त सोडची ना, भिवची गरज ना असे सांगून गेले. पण हीच गोष्ट गेल्या 2-3 वर्षाच्या प्रवाह वेळार अशेंच सांगून सगळं गांव बुडलो. हेका जबाबदार कोण? फक्त घर बुडल्यार परिहार मेळटलो अशी म्हणतात. कितलीशी घराची घटना जमीन गलगलून हल्लात
तेमकां परिहार मेळना अशें म्हणटात। परिहार दिवचे कडेन सुद्दां राजकीय कट नासतना योग्य न्याय दिवन परत परत बुडण घर बुडच्या या घटनेक शाश्वत परिहार म्हणल्यार संबंधित अधिकाऱ्यान या संबंधित क्षेत्राच्या पीडित लोकांनी भेट घेवन समस्या ऐकून स्थळ परीक्षण करून तेमकां दुसरे कडेन जागो दिवन स्थलांतर करचेच योग्य आसा। हितूंत पालकमंत्री, सांसद आणि आमदार हेमी लक्ष घालून योग्य न्याय दिवचो अशें मल्लापूर निवासी कैगा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष विकेश एस बांदेकर हेमी प्रसार माध्यमांक कळयला। आज तुम्ही हे प्रत्यक्ष दृश्य पळोवचे आसा। मल्लापूर ग्रामपंचायती व्याप्ती भितर येवचे हिंदू वाडा म्हणून एक वाडा हो। ह्या वाडा भितर कद्रा जलाशयाच्यान उदक प्रत्येक वर्सा सोडतात। हेजे कंटिन्यू 3 वर्सां जाली। 3 वर्सां सोडले नंतर उदक सोडची आसात। उदक इतले सोडले तितले सोडले म्हणून रोडा वयल्यान कन्नडान अनाउन्समेंट मारून वयते आसात। जाल्यार आमगे ह्या भागा भितर रावचे बहुसंख्य लोक कोंकणी भाशेक कळटले लोक जाल्यार कोंकण्यान खंयच्याय अधिकारी कोंकण्यान येवन आमगेले घरा वचून उदक भरची घराक बेटी दिवन सांगते ना इतले उदक सोडचे आसा तुमच्यान घर खाली करा म्हणून सांगतात ना ते हेजे पयलीं कळनासतना कितले लोकांले संसार बुडून गेला आसा आनी तेजे भितर आज लोक आतंक वातावरण भितर आसात। सगळे लोकांक घर बुडून घेवन घर पडिल्लें आसा। हेजे पयलीं बी घर बुडिल्ल्याक सगळ्याक शाश्वत परिहार मेळिल्लो ना। शाश्वत परिहार मेळचे कडेन थोडे तेजे राजकीय केले आसा आनी प्रत्येक वर्सा इतले उदक येवन सोडचे आसा इतले क्युसेक सोडले तितले क्युसेक सोडले म्हणटे आसात जाल्यार आमगे लोकांक खंयच्या बी पुरा म्हायती अजून म्हणून आमगे लोकांक कळटेच ना। गेले फावटी इतले भरले तितले उदक भरले म्हणून आमगे लोक उदक बंद आसता म्हणून घेवन गल्याक आशिल्ले जाल्यार कितले लोकांक घर उजवाड म्हणल्यार काळका उदक सोडून कितले लोकांक घर पण गेले आसात। आज आमी गव्हर्नमेंटा कडेन एकच विनंती करतात प्रत्येक वर्सा भितर इतली उदक सोडून कितले लोकांक हिंगा घर पुरा बुडून घेवन सगळ्याले जिवनूच एक उदका भितर गेले आसा। त्या गोंय भितर आज आमगेले गांवची ग्रामस्थ लोक आसात। गव्हर्नमेंटा कडेन एक मागणी करते आसा आमी हेजे मुखार आमगेले गांवचे लोकांक कितले घर बुडती आसात आनी कितले लोकांक अन्याय जाती आसा त्या घरच्या लोकांक एक गव्हर्नमेंटाच्यान एक शाश्वत नेले दिवन घेवन तेमकां गव्हर्नमेंटाच्यान घर बांधून दिवचा म्हणून हांव आज गव्हर्नमेंटा कडेन विनंती करते आसा। आनी कितले उदक सोडतात आनी कितले उदक हे करते आसा म्हणून आमकां कोंकणी भाशेन लँग्वेजा भितर आमकां आमगे गांवच्या लोकांक सांगूं जाय आनी अधिकारी येवन आमगेले समस्या विचारून घेवन आमकां हेजे मुखार आमकां ह्या हिंदू वाड्या वयल्यान कितले घर बुडती आसात कितले लोकांक अन्याय जाती आसात तेमकां गव्हर्नमेंटाच्यान जमीन दिवन घेवन तेमकां घर बांधून दिवचा म्हणून हांव आज गव्हर्नमेंटा कडेन विनंती करते आसा आनी संबंधपट्ट इलाख्या सगळे अधिकारी कडेन हांव आज विनंती करते आसा। धन्यवाद। गेल्ले वेळा उमाण घातिले आगडी बिगडी तिगडी था 3 तकलेक पाय था हेजी उत्तर आसा जोत आणि कसणारो मनीस। आयचे उमाणे हळू हळू येता तो माझे साठीर वयर एकलो बसला तुझी साठीर। हळू हळू येता तो माझे साठीर वयर एकलो बसला तुझी साठीर हे कितें ते सांगा। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू आसा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670। आयचो ग्याद मेल्ले म्हशीक 12 शेर दूध। मेल्ले म्हशीक 12 शेर दूध। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।